बट देन मुख्यमंत्री जे म्हणतात की कागदाचेर पळोवन तो सध्या सरकारान भुमिका घेतल्या बोवाळ जातकीर की दिस इज ॲट प्लॅनिंग स्टेज म्हणून हाजे निर्णय कांय जालो ना शक्यता पडताळून पाहणे बी म्हणटा पळय तसली भुमिका सरकारान अकस्मात घेतली पालकांचो बोवाळ आयकून. पण तुम्ही जर पळयलें जाल्यार इफ दिस इज द रियल सिच्युएशन ऑन ग्राउंड जाल्यार इजंट इट फेअर अँड इजंट इट बेटर that somebody else either runs those schools or the schools are merged and at least भुरग्यांक शिक्षण बरें मेळटलें. हांव मान्य करता की हो आयडियल उपाय न्ही पण सद्याची जर आमची वेवस्था पळयली जाल्यार जे मुख्यमंत्री करपाक सोदता तातूंतय मातशें तथ्य आहा न्ही तेजे कडेन आनी हांव तेजेर बरयलां की मर्जिंग जाय मर्जिंग कशें जाय मर्ज केल्या उपरांत कांय फायदे जे असे आसात की आत्तां आमच्या कडेन 294 शाळा ज्यो आसा एक शिक्षकी आसा अशें शिक्षण संचालकाचें म्हणणें आसा. म्हणजे 721 गव्हर्मेंट स्कुलां जी आसा भितरल्या 300 स्कुलांनी एकच शिक्षक आसा काय कितें अशी कितल्योश्योच शाळा आसात जांचे स्कूल एनरोलमेंट जो आसा तो 4 किंवा 5 स्टुडंट आसात आनी थंय एक शिक्षक दिल्लो आसा. 10-15 स्टुडंट आसात थंय एक शिक्षक दिल्लो आसा आनी अशी कांय स्कुलां आसात ज्या जाग्यार 5-6 शिक्षक आसा आनी 2 टिचर आसात. सो ही सगळी जर वेवस्था बदलतलो जाल्यार कांय जाग्याचेर मर्जिंग सामकें गरजेचें आसा जेणे करून विद्यार्थ्यांक एक बरो एटमॉस्फियर मेळटलो बरे स्कूल मेळटले 2-4 टिचरूय मेळटले बाकीचो बरो स्टाफ मेळटलो हे सामकें गरजेचें आसा. पूण ज्या जाग्यार गरज ना अशा जाग्यार विनाकारण त्यो शाळा मर्ज करप हे म्हाका पटना. कारण त्या जाग्यार शिक्षक म्हणटा सो पालकाची समजूत काडप पालकांक विचारप की बाबा रे तुमी भुरगीं कित्याक काडटा ह्या शाळेंतली प्रायवेट शाळेंत कित्याक घालता आनी एक सगळ्यांक म्हायती खातीर सांगता की फाटल्या 10 वर्सांत जश्यो 200 शाळा बंद जाल्ल्यो आसात तशेंच एक 50-100 शाळा प्रायवेट वाडलेल्यो आसात. ना तो म्हगेलो नेक्स्ट मुद्दो किशोर तोच आशिल्लो. सो म्हाजो हें आसा की हांव तुज्या मता कडेन सहमत आसा की कांय जाग्यार मर्जिंग अत्यंत गरजेचें.